एडिटर्स टेक आमी गोंय विधानसभेन आसात आनी आमचे बरोबर आसात विजय सरदेसाय. विजय, आज तुवें कला अकादमीचो प्रश्न प्रामुख्यान घेतलो आनी तुवें तातूंत भितर प्रूफ दाखयलें, एक व्हिडिओ दाखयलो जो कला अकादमीचे जे पाखाटे पडटा. सो तातूंतल्यान एक सिद्ध जालें की मंत्री फट उलयता. आमी ताजो एक इंटरव्यू दिलो, ताणें म्हणिल्लें की हें जें पळय ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा ताजें छताचें काम, पाखाटाचें काम आमी हातूच लावना. सो हें कितें आतां आमच्या पळोवप्यांक तुवें सांगचें? एक म्हणल्यार 17 जुलैक जेन्ना कला अकादमी कोसळ्ळी तेन्ना सगळ्यांक शॉक जालो आनी मंत्र्यान वे आवट म्हणून पयलें इमिजिएट रिएक्शन दिलें की हें पार्ट ऑफ द ओल्ड कन्स्ट्रक्शन, आमी हांगा टेंडर करूंक ना. एक्झॅक्टली हेंच ताणें सभाघरांनी रिपीट केलें. आतां म्हाका एक व्हिडिओ फुटेज मेळ्ळा जंय तो मिडियाक घेवन वता 8 नोव्हेंबर 2022 आनी थंय तो तांकां दाखयता की हें काम आमी केलां आनी थंय क्लियर कट दिसता की तो जो पाखाटो पडला ताजेर ताणें PCC घाला. सो व्हेरी क्लियरली दीस इज पार्ट ऑफ द टेंडर. आतां टेंडर कसो दिला? टेंडर हॅज बीन बाय नॉमिनेशन. आतां हे खरें कोणाक अटॅक करपाचें? हांवें अटॅक करूंक जाय आशिल्लो PWD मिनिस्टर. पूण PWD मिनिस्टर व्हडलो डिफेंड करना. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हो प्रोजेक्ट डिफेंड करता एज इफ आपूण कॉन्ट्रॅक्टर जाल्ले भशेन. आनी ताणें असेंब्लीक आनी सभाघराक मिसलीड केला. म्हणून हांवें डिमांड केला की ताजी ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची आनी पेंडींग द ज्युडिशियल इन्क्वायरी ही शूड बी सॅक्ड ऑर ही शूड बी मेड टू रिझाइन. आनी ताजो येता प्रिविलेज ताणें विधानसभेचेर फट मारल्या, हावजाक फट मारप आनी एट द सेम टायम हावजाक फट मारल्या म्हणून ते हांवें करप. म्हाका खबर आहा की स्पिकर हे अलाव करचो ना म्हणून 0 आवराचेर हांवें अशें घालें की द स्टेटस ऑफ डिलॅपिटेड गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आनी तातूंत आमकां मेळ्ळें की 140 काय कितल्यो तरी गव्हर्मेंट बिल्डिंग आहा ज्यो पावतात आनी दे आर इन अ डिलॅपिटेड कंडिशन. तो एक्सक्यूज घेवन हांवें भितर सोडून ते कला अकादमीचेर हाडलें. नाजाल्यार ऑफ बीट कला अकादमीचेर हाडून सरकार दिवचोच नाशिल्लो. आनी म्हाका दिसता सरकार एक्सपोज जाल्लो आहा आनी मंत्र्याक आतां कांयच पर्याय ना अदर देन रिझाइन. तूं कला अकादमीचो इश्यू सातत्यान मुखार हाडीत आसा आनी तुवें इनफॅक्ट सतत हें सांगलां कला अकादमी स्कॅम, कला अकादमी स्कॅम, आनी सरकार तेन्ना आयकनाशिल्लो. सो तुका आतां कशें दिसता हें सगळो जें पळय कितें पट आसा इतलो तेंपाचो? म्हाका दिसता सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. 4 कोटीन बांदिल्लो चार्ल्स कुरियाचो कला अकादमी 90 कोटी रुपया मोडून अजून कंप्लीट जायना. इनफॅक्ट हांव अशें म्हणटा 2004 ते आतां मेरेन जवळ 150 कोटी मोडल्यात ताजे. ना म्हणटकच एक वस्त खरी की चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन सरकाराक आदार करपाक फुडें येतालें. एक्झॅक्टली. ताणी म्हणलें की हू इज चार्ल्स कुरिया. थंयच्यान तो म्हाका एक्चुअली राग आयलो की ज्या मनशान दिल्ली प्लॅन केल्या, ज्या मनशाक पद्मभूषण दिला, तो मनीस हू इज चार्ल्स कुरिया म्हणप आनी ते एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीक अटॅक करप म्हणटकर पयले BJPचे लिडरशिपाक बरें दिसतालें अशें समजून हें उलोवप तातल्या तातूंत पयशेय करप. जे कंपनीक टेंडर दिला ताणें कांयच व्हडलें अशें स्पेशलायज काम करूंक ना आनी ताणें सगळ्यो ज्यो वस्तू आशिल्ल्यो ताजो नाश धूस केल्लो आहा. युनायटेड नेशन्साचो सावंड सिस्टम आशिल्लो तो नेक्स्ट कला अकादमीक आशिल्लो तो काडून खंयच्या हाका मारला, स्क्रॅपान मारला. सो अशें सगळें पळयल्यार दीस इज अ कॉलोसल वेस्ट ऑफ मनी. पयलीं मुखेलमंत्री ताका डिफेंड करनाशिल्लो. मागीर एक दीस मुखेलमंत्री थंय गेलो आनी ताणें सांगलें देर इज नो स्कॅम आनी इफी थंय इनॉग्रेट जातली. आनी आतां तोय एक्सपोज जाला आनी होय एक्सपोज जाला. आनी म्हाका दिसता दीस इज द सिम्बॉल ऑफ द गव्हर्मेंट्स करप्शन. हे सरकारान जे कितें कीड लागल्या, जी कीड तांणी जेवणान घालून त्या लोकांक दितात, ती कीड सगळी म्हाका दिसता आतां तूं CMान डिफेंड केलें म्हणलें आर्ट एंड कल्चर आसा प्लस PWD. कारण PWDन जे कितें सांगलां तातूंतय भितर आतां जे पळय कामां ही सगळीं चल्ल्या स्कॅमाची वेगवेगळी हाडल्यात तें बी तातूंत तोय घुसपलो काय दिसता. कारण निमाणें कशें काम चालू आसतना IITक मदीं घाल्ली, आतां परत रुरकी IIT घालपा वता, त्यावेळी ती बॉम्बे IIT आशिल्ली. सो IIT सुद्दां तातूंत भितर इनवॉल्व आसली दिसता. IIT म्हळ्यार कितें देव न्ही ना. एक पयलींचे जेन्ना BJP ओपोजिशनान आसताली ते सदांच म्हणटाले की खंयची कमिटी हाडप म्हळ्यार आयचें मरण फाल्यां व्हरप आनी बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ डिलेईंग टॅक्टीक म्हण ती कमिटी करप आनी ती व्हडलें जर एक नांव घालें जाल्यार ते लोकांक फटोवपाक बरें जाता. सर्वसामान्य गोंयकाराक खबर आहा की कला अकादमीचो घोळ हांणी कितें केला आनी जे भशेन ती पडल्या आनी जे भशेन ती कोसळ्या. पावस म्हणटा काय नवो न्ही,
पावस येताच आणि गोंयचो पावस म्हणतो उटंगराचो आसताच. Exactly. आता हो पावस मातसो चड जाला आसत पूण तातूंत पडटा एक ही कोण वास्तू जी इनॉग्रेट पासून जावंक ना, इनॉग्रेशनाचे पयलीं पडटा. तो पूल पडलो 16 वर्सांनी, हांगा इनॉग्रेशन जावचे पयलीं आनी रिकॉर्ड उडयलो त्या पुलाचो. म्हणटकच म्हाका दिसता ह्या सगळ्या सरकाराचे करप्शनाचो हो प्रतीक आनी तो एक्सपोज करप. हांव परत पीडब्ल्यूडी म्हणलें. पीडब्ल्यूडी इतल्या खातीर म्हणटा कारण हातूंत भितर जे कोण इनवॉल्ड आहात परत आता ते रुरकी म्हणून जे IIT घालतात तांचो आणि पीडब्ल्यूडीचो संबंध आसता डायरेक्ट म्हणटात. पीडब्ल्यूडी नॉन क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटीच नाशिल्ली इन्स्टिट्यूशन. सो ही कितलो तेंप चलप, कारण आमी पळयतात रस्ते ताणें बांदिल्ली इमारती ताणें वेगवेगळे प्रोजेक्ट पळय घेतल्यात सामके इन डाउट. ना पीडब्ल्यूडीचे गोंयचे पीडब्ल्यूडी तांचे क्वॉलिटी कंट्रोल म्हणतो कांयच ना. एक्झॅक्टली. आनी आमी देशभर आतां एक नवे सिंड्रोम पळयतात की पावस आयलो सगळें बुडटा, केल्ले रस्ते वतात. अहमदाबादाचो वल्लभभाई पटेल स्टेडियम एअरपोर्ट अडानी एअरपोर्ट जाला तो बुडला. वॉट इट सिग्निफायज जंय म्हळ्यार विच इज शोकेस्ड एज अ मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट एक पावसान सगळें कोसळटा. सो म्हाका दिसता एक देश वायड एक नेशन वायड ट्रेंड जाला की लो क्वॉलिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शन. रायट्स म्हणटा ती कंपनी आहा which is supposed to look into this quality control. तो क्वालिटी कंट्रोल ताजेर कांयच येना. आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट हे सरकाराचो एक टायगर which has got no teeth, no eyes and no. विजिलन्स जालें. हांवें पयर एक संडे आर्टिकल बरयलो आमचो लोकायुक्त आसा खंय. लोकायुक्त ताणें खरें म्हळ्यार डायरेक्ट खरें म्हळ्यार ताणें डायरेक्ट सो मोठो केस घेवपाक जाय आशिल्ली आनी ताणें फुडें वायट दिसता की जे हायकोर्टान आज आमकां वागाक राखला त्या हायकोर्टाचे फुडें आमची केस फायनल हियरिंगान कितलो तेपूच जाली आसा कला अकादमीची. ही जर केस बेगीन आयिल्ली आनी हाजेर जर सोक्षमोक्ष जाल्लो जाल्यार म्हाका दिसता हें पडपाचें न्ही. पूण आतां आमी फायनल हियरिंग मागला आनी 7 ऑगस्टाक आमची केस येता. सो एटलीस्ट वी हॅव गॉट होप्स दॅट समथींग वील हॅपन इन दॅट. विजय म्हाका एक सांग की आतां तुमी विधानसभेन सतत वच न्ही स्मार्ट सिटी धरून ते बजेट हे सगळे वेगवेगळे इशू काडल्यात. सरकार थातूर मातूर जाबो दिता. हें सगळें कितें म्हणजे विधानसभा ही लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर ते दसाक लावपा खातीर आसा आनी लोकूय गोंयान भितर सदांच विधानसभा पळयतात. फक्त विधानसभा पळयतात ते सरकारचे परफॉर्मन्स आनी विरोधी पक्ष कितें उलयता ताका शाबासकी दिवपा न्ही. तांकांय दिसता की हातूंतल्यान कितें आउटकम येवचें कितें जाता. एक अशें आहा की स्मार्ट सिटी जेन्ना हांवें ताजेर एक स्टेटमेंट केल्लो की वेन स्टुपीड पीपल ट्राय टू मेक अ स्मार्ट सिटी वॉट यू हॅव इज पेंडिंग. आता हे आमचे एक हाजो सामको सारांश हो जाता की एक स्टुपीड पद्दतीन जेन्ना तूं पणजे मुख्यमंत्री म्हणटा की पुर्तुगेजांचे सगळे सिंबॉल काडपाचे म्हणून थंय 6 कान आशिल्ले ते 5 कानांनी ब्लॉक केले तातूंत सगळी पणजे पडली. सो सादे वस्त सादे सर्वसामान्य मनशाक समजता की उदक म्हणटा तें नदयेन वचपाक जाय ते वचपाचेच जर बंद केले आनी कसले मड्याचे कन्सल्टंट हे दिस इज वॉट इज द सिनॉप्सीस ऑफ दीस. आतां ताजे फुडें जे इश्यूज कितें तरी जावंक जाय. आतां म्हाकाय दिसता आमी एक पॉझिटिव्ह म्हणून गव्हर्मेंटाक सजेशन दिलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचें. गोंयान ऑलमोस्ट अरावंड 16,000 हेक्टर जमीन पडंग आहा. जी पडंग जमीन आज कोणाक तरी कल्टिवेट करपाक जाय आसतली, मे बी कॉर्पोरेटाक कल्टिवेट करपाक जाय आसतली, पूण ती ग्रीन उरप हरीत गोंय म्हणून तो जेन्ना स्टेटमेंट काडटा मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हें हरीत उरतलें. सो तुमी एक कायदो हाडपाक जाय. कायदो हाडप कितें म्हणटा की सरकार गॅरंटी रावता की जी मनशाची जमीन तो मनीस दुसरो घेता त्या मनशाची ती जमीन जायना तो हडप करून वचना. हाजे खातीर सरकार मदीं मध्यस्थी करता आनी गॅरंटर म्हणून रावता. हाका म्हणटात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ अलॉंग विथ कम्युनिटी फार्मिंग. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना हांवें कम्युनिटी फार्मिंग स्टार्ट केलें. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ करपाक एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी आमी केल्ली पूण जेन्ना परिकार भायर पडलो तेन्ना ती फुडें पावली ना. म्हजो एक सरकाराक आग्रह आशिल्लो की ही तुमी करात आनी द कंप्लीट सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस वॉज दॅट की हें जावचें. इवन मुख्यमंत्र्याचेय तशें आशिल्लें, लॉ मिनिस्टर निलेश काब्रालाचेय तें आशिल्लें. इतलें आसून बाबरो विनायक उठून म्हाका सांगता ना हे आमी कुळाचे पयलीं चिंतपाक जाय. टेनन्सी आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मिक्स करपाचें कांय अर्थूच ना. सरकारान किंवा रवी नायक किंवा बाकी सगळ्यांनी कुळाचे कितले फाटले 60 वर्सां पळयला. तोच स्टेटमेंट तोच ते युगाचो स्टेटमेंट ह्या 21व्या शतकांत तेच जरयत आहा. म्हाका दिसता हे सारकें आउटडेटेड जाल्लें आहा आनी हांकां असेंब्लीचे विचार केला. आर यू हॅपी विथ द असेंब्ली ऑर द गव्हर्नमेंट? सी आय एम
with whatever possible. हय I feel this assembly, 5 days of this assembly has exposed the government. Government has got itself trained. ट्रेनिंगा खातीर त्यांनी एक हें केलां, कितें केलां, बजेट केलां आनी ते ट्रेनिंग करपा खातीर ते ताज एक्झॉटिकान वचून मंत्री बसले आनी ते ट्रेन जालेशें म्हाका दिसना, कित्याक तांणी लज काडून घेतल्या हे 5 दिसांनी. आतां फुडें कितें जातलें तें पळोवया आमी. पूण आज मेरेन म्हाका दिसता एक सारको श्रंक ऑपोजिशन हॅज स्टील बीन गुड इनफ एंड हॅज वन द. तुम्ही आता इतले लढल्यात, एक तरी मंत्र्याचो विकेट पडटली. विकेट पडटली काय ना ती म्हाका खबर ना, पूण लोकांच्या दोळ्यान सगळे सरकाराची विकेट पडल्या ही म्हाका खात्री आहा. कित्याक ऑन द होल द गव्हर्मेंट्स परफॉर्मन्स इज दॅट गव्हर्मेंट इज अनेबल टू आन्सर क्वेश्चन्स. जे प्रश्न आमी सारखे कोंकणी भाशेन सारखे सर्वसामान्य जे भाशेन विचारलेले आहा, व्हडले कॉम्प्लिकेटेड विचारूंक ना आनी सरकाराक ते उत्तर दिवंक जायना. हें लोकांनी गोंयचे तुम्ही बजेटाचे एक इश्यू काडून की सरप्लस बजेट म्हणटात, तातूंत तुम्ही मायनिंगाचो फंड दवरतात, तो पयशे येवप काय डिपेंड सगळे ल्हान भुरगो तो सांगता की 2 वर्सां मायनिंग सुरू जायना. मायनिंग ह्या वर्सान तरी सुरू जायना आनी मायनिंगाक जे 600 कोटी ताणें दवरल्या ते मायनिंग रेव्हेन्यू येवचो ना. म्हणटकच रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट जे आहा ते रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जातलें आनी रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जावप म्हणल्यार एक कितें तरी आपूण फेल जावप अशें जें सरकाराक दिसता हें चूक. खरें आसा तें खरें आहा. जर रेव्हेन्यू आमकां येवचो ना जाल्यार वी शूड हॅव ओन अप सेइंग दॅट बाबा चल आमकां रेव्हेन्यू डेफिसीट जालें. इन एनी केस गेल्या वर्साचें बजेट जेन्ना आमी ह्या वर्सा ताजो सिनॉप्सीस करतात वो पोस्टमॉर्टम करतात तेन्ना आमकां कळटा गेल्या वर्सा कितल्यो फटी तुमी मारिल्ल्यो आनी ह्या वर्सा कितल्यो केल्यो. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां आमी टुरिजम डिमांड्स आहा थंय तो कॅरेवन टूर्स उलयता. कॅरेवन टूर खंय जाले? ताणें पिलिग्रिमेज टुरिजम म्हूण सांगलें, ताणें हिंटरलँड टुरिजम म्हूण सांगलें, ताणें ते दूधसागराचेर आमी ट्रॅकिंग कॅम्प्स करतले म्हणलें. खंय जालें हें सगळें? हें सगळें गेल्या बजेटान डिक्लेअर केलें. हांव कितें सरकार एका अर्दान आपल्या बजेटान भितर कांय फुडली दिशा दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी फाटले आतां कितलीशीं वर्सां पळयतात ही बजेटान कांय अर्थ उरूना. ना बजेट म्हणटा इव्हेंट जाला. एक्झॅक्टली एक इव्हेंट जाता. हो सरकार आमचो गोंयचो कसो आहा, हो सरकार म्हणटा तो एक स्टुडियोन नाजाल्यार एक खंयचे तरी इंडोर स्टेडियमान सरकार एक शो करता आनी ताजे फुडें बरें न्हेसतात आनी काडून हें करतात आनी सोशल मिडियाचो वापर करतात आनी सगळे मिडियाक बरें स्पॉन्सरशीप दितात आनी ती कवरेज जाता, तो इव्हेंट जाता. ताजो निश्कर्श कितें जाता आनी ताजो फायदो गोंयच्या जनतेक कितें जाता हो कोणूच पळयना आनी गोंयची जनताय बी अनरिस्पॉन्सीव जाल्या. हे इतले शो आज मेरेन ती खपून घेता म्हणून तांचें हें चलता. सो म्हाका दिसता टायम हॅज कम फॉर अ व्हेरी न्यूट्रल मिडिया which makes a complete postmortem of everything that is said. Are you happy with the media? I am not happy with the media as of now because the media is the biggest beneficiary of these events. Now some events are being done by the media. Media's companies आता इव्हेंट मॅनेजर जाल्ले आहा. सो तांची आनी न्यूट्रॅलिटी कशी तूं चिंतूंक शकतलो? आतां म्हजेच पळय तूं हांवें एक वाचलें की हांवें टुरिजम प्रॉपर्टीज रोहन खंवटेचेर हांवें क्वेश्चन काडलो. आमी झगडले. द गोवन म्हणटा न्यूजपेपरान त्या दिसा हाडलें की विजय आनी रोहन बरे फ्रेंड हें कितें पेटलां काय म्हणटा. दुसऱ्या एका पेपरान फ्रंट पेजीचेर हाडलें की हें जें आमचे भितर जालां तें सेटींग म्हणून. अरे म्हाका समजूंक ना आतां कशें सेटींग? हांवें ताका एटॅक केला, ताणें म्हाका एटॅक केला. सेटींग कसलें? हांवें प्रॉपर्टी घेतल्या, हांव थंड जालां आनी हांव आतां इशू हो रेज करचो ना हें म्हाका कळना. पूण अशें जेन्ना मिडियाच म्हणूंक लागता, मिडिया हे गेमीन पार्ट एंड पार्सल आसा काय कितें हो प्रश्न जाता आनी तेन्ना म्हाका दिसता द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मिडिया. आनी एक आरोप जाला सदांच सगळ्या मेंबराचेर ऑपोजिशन किंवा रुलींग की ते कितें म्हणटात की ऑपोजिशनान आसतना बोवाळ मारतात आनी ऑपोजिशनांतले लोक सरकारान जशे गेले की तितल्याच केवाट्यान सरकारचें समर्थन करतात. पयर आतां ऑस्कर जो पयर रिबेलोन एक आर्टिकल बरयलो तो म्हणटा. सो हाका कशें कारण लोकांक संभ्रम निर्माण जावपा जायना न्ही की लोकांक एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द मेंबर. एक सादें आहा, जेन्ना मनीस ऑपोजिशनान आसता ताणें ऑपोजिशनाचें काम करूंक जाय आनी जेन्ना तो रुलिंगान वता तेन्ना ताणें रुलिंगाचें काम करूंक जाय. ऑस्कर रिबेलो ऑपोजिशनानूय नाशिल्लो आनी रुलिंगानूय नाशिल्लो. सो ऑस्कर रिबेलो जे एक थर्ड एम्पायर कसो जें उलयता तो राजकारणान ताणें येवचें, ताणें पार्टिसिपेट करचें
आनी ताणें सांगचें आमकां खंय आमचें चुकतालें. आतां हांव बीजेपीक सपोर्ट केल्लो, तो म्हणटा कितें, हांव जर त्या सरकारान आशिल्लो आज गोविंद गावडेक व्हडलो डिफेन्स करपाचो, आनी तो म्हणटा एकूच ऑपोजिशन लिडर गोंयांत आशिल्लो जो खंयच फुटूंक सोदनासलो म्हणटा तो पर्रीकार म्हणटा. आतां तें बरें आहा, पर्रीकार सगळें. आमी जें कितें काम करतात तें काम एक्सपोज करपाचें सरकाराक, ताजेर एक भितर भ्रम घालप की बाबा हो एक्सपोज न्ही, हाका फाल्यां जर आपयलो जाल्यार हो थंड जातलो, हें मदींच एक ताजेर कितें तरी एक कावंटर घालून दवरप. म्हळ्यार आर यू नॉट वर्किंग फॉर द रुलींग पार्टी इन अ वे? आर यू नॉट बिकमिंग अ इंस्ट्रुमेंट ऑफ द रुलिंग डिस्पेन्सेशन टू मिसगाईड द पीपल? आज तू म्हणते खरें की सध्या कितें जालां की सत्ताधारी पक्ष येदो प्रबळ आणि इतलो घटमूट जायता की तो ऑपोजिशनाक गिळटा. आमी पळयलें न्ही, 10 जाणां ताणें ओडून व्हेले आनी ताणें कितलेशे लोक आतां दिगंबर कामत जो काल पर्यंत सामको रावतालो आज सत्ताधारी पक्षान गेला आनीक आमदाराचे पगार वाडोवचे म्हणून मागता. लोकांनी पळयलां ऑपोजिशनाचे पळय जे मेंबर आहात ते व्हडले व्हडले गाडयो घेवन भोंवतात, तांचे भुरगे व्हडले व्हडले गाडी घेवन विकते घेतात आनीक पगारय वाडय म्हणटात. सो हें कितें ना, हें म्हाका दिसता टायमींग चुकता. वता तो हें सारको ना, टायम बरो ना. टायम बरो ना म्हणजे कितें, ताणें क्वेश्चन हो जो सॅलरी वाडोवपाचो आनी पर्क्स वाडोवपाचो केला, तो म्हाका दिसना तो ताजी सिनियरिटी तो उगीच करतलो. ताका म्हाका दिसता वयल्यान सांगलां ताणें केलें, पूण ताका तें खबर ना की त्याच दिसा ताजे पयलीं ताणें चल्यान गाडी घेतल्या. हें ताजें घुसपलें, टायमींग घुसपलें. जशें गोविंद गावडेचें टायमींग घुसपलां की कोसळप, दुसरे दिसा असेंब्ली सुरवात जावप. इट्स जस्ट बॅड लक फॉर देम. पूण एक दिगंबर कामतीचें आसा, दिगंबर कामत जें कितें मानतालो ऑपोजिशनान आसतना तें आतां रुलिंगान वचून ताणें कंटिन्यू करपाक जाय. हांवें एक केस सांगली की जंय आमी एजिटेशन केल्लें मुख्यमंत्र्याच्या घराचे भायर, ते भुरग्यांक ताणें केस घालची न्ही म्हणून ताका सीएमान सोडलें त्या दिसा. आतां तो भितर वतकच तांचे केस रजिस्टर जाले. सो वॉट इज द यूज? आतां तेंच हांव तुका म्हजें सांगता. हांवें जेन्ना ऑपोजिशनान आसतना एक फादर रोमानो म्हणटा जेर केस घाल्ली अटेम्प्ट टू मर्डर, वेलिंग चर्च केस म्हणटी, व्हडली फामाद आशिल्ली. हांवें सांगली आमी जर सरकारान आयले जाल्यार आमी केस विड्रॉ करतले, ओ अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन काडटले म्हणून. जेन्ना हांव पर्रीकारा बरोबर गेलो तेन्ना आमी ती देंवयली केस. सो यू हॅव टू बी ट्रू टू युअर वर्ड्स, वेदर यू आर इन द रुलिंग ऑर ऑपोजिशन. आतां अशें जावंक शकता की काही कारणां खातीर तो रुलिंग जाला, बरं तो रुलिंग जा, बट द सेम पॉप्युलॅरिटी दॅट यू आर गोइंग टू कंटिन्यू, जे तुजे सिद्धांत आशिल्ले ते रुलिंग आसतनाय तुज्यान करूं येता. तो सेक्युलर म्हणटा, ताका मुसलमान लोक वोट करताले, आतां तो म्हणटा मुसलमानाक कापया म्हणून, तो म्हणना न्ही. सो तें जर तो कंटिन्यू करता जाल्यार हे वस्तू ज्यो वॉट यू स्टूड फॉर वेन इन द ऑपोजिशन यू शूड स्टँड फॉर वेन इन द रुलिंग. हातून जेन्ना डिसकंटिन्युटी जाता तेन्ना ऑस्कर रिबेलो करेक्ट जाता. ऑस्कर रिबेलो आमकां जे टार्गेट करता, ही हॅज अ रायट टू हिज ओपिनियन. आय एम नॉट एट ऑल सेइंग दॅट ही शुड नॉट से इट, ऑर आय शुड ऑल्सो बी विलिंग टू एक्सेप्ट की जेन्ना हांवें एकदां बीजेपी बरोबर गेलो तेन्नाच्यान म्हाका ज्यो गाळी पडटा त्यो म्हाका साहजीक आहा, त्यो पडत रावतल्यो. हांव म्हणना की त्यो पडच्यो न्ही म्हणून, पूण एट द सेम टायम वी डीड नॉट मर्ज, वी डीड एन अलायन्स. देशान ममता बॅनर्जीन बीजेपी कडेन अलायन्स केल्लें, शी वॉज पार्ट ऑफ एनडीए. आज ममता बॅनर्जी बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडटा. सो एव्हरीबडी हॅज स्लॅप्ट विथ समवन इन पॉलिटिक्स. So alliances for regional parties is a norm. This is not only a norm in India. This is a norm in UK. This is a norm all over the Western world. तुझो पळय हो जो पळय विधानसभेतलो आवाज आहा तो सभाघराच्या भायरय पावतलो, लोकसभा इलेक्शन मेरेन पावतलो. बंगलोराक ताणें आतां काँग्रेसीन एक सगळे पक्षांक एकठांय हाडपाक यश मेळयलें. सो अशें कितें जाता की तुका काँग्रेस पक्ष गोंयांत कितले यश सगळ्यांक एक हाडपाक पावतलो ते काँग्रेस पक्षान आन्सर करूंक जाय. ताजेर म्हज्यान उलोवंक जायना. हांवें हो प्रश्न कार्लोस फेरेराकय विचारिल्लो 2 दीस पयलीं आनी ताणें सांगलें ना विधानसभा सोंपतकीर आमी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न करता. कार्लोस फेरेरा बरोबर आमचें कोऑर्डिनेशन आहा, म्हणजे म्हजें कोऑर्डिनेशन आहा आनी एक क्रूज सिल्वा म्हणून ताजे बरोबरूय आसा आनी आमी जॉयंटली क्वेश्चन एज अ स्ट्रॅटेजी घाल्यात ते इश्यूज रेज जावपा खातीर. पूण तांचो पक्ष सगळ्यांक घेवन फुडें वचूंक शकतलो ओ तांकां तांचो जागो चड म्हत्वाचो आसतलो हाजेर आय थिंक द लास्ट वर्ड इज नॉट सेड. कित्याक काँग्रेस पार्टी गोंयांत
सगळ्यात इझिएस्ट विक्ट्री जी गेल्या खेपे आशिल्ली ती तांणी डिफीट केली. तो इट रिक्वायर्ड एफर्ट टू लूज दॅट इलेक्शन. इट वॉज अ इलेक्शन टू बी वन which they got ensured. ह्या वेळा काँग्रेसीक लोकसभा कितें म्हणटकीर म्हाका ते काँग्रेसीचे दे हॅव टू फर्स्ट डिक्लेअर अ कॅन्डिडेट अँड द कॅन्डिडेट हॅज टू बी अ न्यू फेस अँड ही शूड गो टू द पीपल. हें जर ते करूंक शकना जाल्यार गोंयची जनता चड अशी काँग्रेसीक तांचे भितर आसात. तांचे भितर जे आसात ओल्ड फेसीस आर नॉट ते पळय ते दिल्ली उलयत ना ते गोंया येवन प्रेस कॉन्फरन्साक घेतात. तशें करून जावचें ना तें आनी तें आतां जनरेशन गेलें. वी हॅव टू हॅव न्यू ब्लड. So I think हे सगळें जावपाक जाय बट माय कमिटमेंट टू द काँग्रेस पार्टी इन लोकसभा एंड ऑल इज नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. वी विल सी द सिच्युएशन एज इट कम्स. आमचो पक्ष तेन्ना विचार करतलो. एट द मोमेंट आमी लोकसभेचें व्हडलें चिंतना. पूण आतां जे पळय इशू नेशन वायड जायत आसात कॉमन सिव्हील कोड धरून ते मणिपाल हिंसाचार हाजे संदर्भांतले तुजे विचार. मणिपुराचेर म्हाका क्लियर कट दिसता की एक एथनीक क्लेन्झिंगा भशेन हें जाल्लें आहा. हें फक्त मणिपुराकूच न्ही पूण एंटायर नॉर्थ इस्टाक वायट. ऑन द सेकंड इन्स्टन्स ही वस्त जेन्ना हिटलराची नाझी जर्मनी सुरवात जाल्ली तेन्ना वस्त जाल्ली. ती वस्त आतां जाता म्हणजे ऑलमोस्ट 100 वर्सां नंतर. सो हें सगळें पळयल्यार गोवा इंडिया इज गोईंग बॅकवर्ड्स आनी हें जावंक जायना आनी हाजेर सरकार कांय उलयना. हें दीस इज व्हेरी रॉंग. आनी म्हाका दिसता हें कोणेच करचें न्ही कित्याक इनोसेंट मनीस जेन्ना मरता तेन्ना म्हाका दिसता हाजो श्राप हे पॉलिटिकल पार्टीक पडटा. आनी आयचे दिसाक थंय मणिपुरान बीजेपीचो सरकार आसा आनी जे भशेन लोकांक एक भायल एक परेड करून मारतात आनी ते एक व्हिडिओ कवरेज जाता म्हूण ते भायर सरता. सो आज ऑडियो व्हिज्युअल मिडियाचें इम्पॉर्टन्स हें वाडटा बट आनी एक्सपोजर करपाचें वाडटा. आज आमी जें गोविंद गावडेचें केलां इज बिकॉज वी हॅड द CD ऑफ दॅट 8th of November 2022. ती जर नाशिल्ली हें भायर नाशिल्लें. ते कोणें जर व्हिडिओ अपलोड करनासलो तर तो मनीस अरेस्टूच जायनासलो. ते 4 जाण कोण अरेस्ट जाले ते. बरोबर. सो म्हाका दिसता इट्स अ बॅड थिंग एंड इट हॅज टू बी कंडेम्ड. एक तुका स्वता दिसना की एक विरोधी आघाडी आसची जी गोंयान वचचे फक्त विधानसभा न्ही विधानसभेचे भायरूय बी आतां लढपाची गरज अशें लोक दिसतालें. म्हाका खूब दिसतालें हांव टीम गोवा म्हणटा तें उतर हांवें काडिल्लें पूण खूब दिसून लोकांक दिसपाक लागलें की हें एक फ्राकेज म्हणून हो टीम गोवा म्हणटा म्हळ्यार हाका एकलो वचपाक जायना म्हणून अशें तांणी ताजो निश्कर्श काडलो. आतां म्हाका टीम गोवा म्हणपाची चड गरज ना अशें म्हाका दिसता आनी हांव स्ट्रॅटेजिकली योग्य आहा ताजेर. ना पूण निमाणें कशें आहा की लोकांक बरोबर कांय गजाली लोकांच्याय कानान घालप आसता. आमी अजून पर्यंत जे पळय विरोधी लिडर गोंयान पळयले तांणी एक राजकीय प्लॅटफॉर्म तयार केले विशेषतः जॅक सिकेर. मुखार कांय नाशिल्लें न्ही काळोख आशिल्लो कितें जाता तें कळनाशिल्लें. ऐन वेळ भायर आयले एक पार्टी तयार जाली आनी एक विचार मुखार आयलो. ओपिनियन पोल धरून ते ताजे नंतर फक्त घटक राज्या नंतर कितें जालें तें पॉलिटिकल सगळें मॅच जायता पूण ताजे पयलीं एक गोंय घडोवपाची प्रक्रिया चलताली. सो ही पॉलिटिकल हो एक संदेश परत एकदां लोकां मदीं वचचो असो दिसना. म्हाका दिसता गोंय राखपाचें गरज आहा. एक्झॅक्टली. गोंय आज इतलें इंडियनायज जालां गोंयचें गोंयचें अस्तित्व एक आयडेंटिटी म्हणून आहा ती डायल्यूट जाल्या. गोवा वील बिकम आज जर तूं अंजुणा वागातोर खंय गेलो जाल्यार हरियाणाचे थंयची बारां आसा. सर्वीस दिवपी लोक हरियाणाचे आहा. वेटर हरियाणाचे आहा. म्युजीक हरियाणवी म्युजीक चलना. सो गोंय थंय आसा काय अंजुणा वागातोर हरियाणान आहा हो प्रश्न पडटा. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकारपण राखप गोंयकारांनी हें गोंय राखपा खातीर फुडें सामकें गरजेचें आनी ताचे खातीर एक कितें तरी पर्याय येवपाकूच जाय. तो म्हाका पार्टी वायज पर्याय सोशल पर्याय कितें तो म्हाका खबर ना पण ताचे खातीर एक देर हॅज टू बी लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग. एक्झॅक्टली. विधानसभेन तुका दिसता विधानसभेन जेन्ना ऑपोजिशन आनी रुलींग हांचो भितर संघर्श चलता तेन्ना तातूंत एक खंय तरी गोंय वाचोवपाचो एक आवाज आसा. ना म्हाका दिसता विधानसभेन एक क्लियर आहा की बीजेपीक मेजॉरिटी आसा आनी सेंटर जे म्हणसर बीजेपीच्या हातान आहा ते म्हणसर हांगा कांय जावंक शकना. पूण धर तूं कांयच गोंयच्या खातीर करूंक सोदना जाल्यार हो सरकारूय एक्सपोज जातलो. सो म्हाका एक थोडे एक आशेचें किरण अशें दिसता की जे भशेन बीजेपी एक्सपोज जाता ते भशेन सरकार खंय तरी मदले मेरेन एक हाफ वे येवन कितें तरी सोल्युशनां काडया अशें ते चिंतताले एटलिस्ट ऑन मेजर इश्यूज दॅट एफेक्ट गोवा. आनी आज थोडे भशेन मातसो मुखेलमंत्री हें दाखोवंक लागला
हांव मुखेलमंत्र्याचो विरोधीच, पूण एक टू सम एक्सटेंट ताजें डेफायन्स जें आशिल्लें पयलें तें मातशें कमी जालां आनी ही सिम्स टू बी सीइंग अ लिटल रिजन बिहायंड सम पॉझिटिव्ह सजेशन्स गिवन बाय द ओपोजिशन. हे 4-5 दिसांनी दिसूंक लागला. पूण तुवें एका अर्दान म्हणटा आसतना दुसऱ्या अर्दान आमी तेंच पळयतात न्ही, टायगर रिझर्व धर, म्हादई धर, हे सगळे न्ही केंद्र कितें सांगता तें तकली घालप, दुसऱ्या अर्दान जमनी विकून उडोवप, हें इतलें दिसता की अशाच तरेचें जर सरकार उरलें न्ही आनी ह्यो पॉलिसी उरल्यो फुडल्या 10 वर्सांन कितें जातलें? ना 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 फुडल्या 10 वर्सांन सोडूच, 2027 गोंय उरचें ना. गोवा इज ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल. ते दर हे 24 पयलीं सगळे विकून उडयतले. गोंयांत गोंयचे टुरिझम प्रॉपर्टीज आमी ताचो प्रश्न केलो की गोंयची टुरिझम प्रॉपर्टी क्वॉर्टर डॅक म्हणटे मांडवीचें गोंयकारांक कित्याक मेळना? मनोज काकुलो तें टेंडर घालता तो फेल जाता. डेल्टीन येदो व्हडलो तुमी सगळे ताका 100 एकर जमीन दितात मोपा हें घालपाक काजिनो, तो फेल जाता. पण खंयचो तरी भायलो मनीस येता हू इज नॉट नोन एट ऑल. सो कितें वॉट इज द मॉडल फॉर गोवा? यू हॅव पुट गोवा ऑन फूल सेल. ज्यो कितें टुरिझम प्रॉपर्टी आहा त्यो ते विकतात. टुरिझमच न्ही, खंयची आसा ती प्रॉपर्टी तूं सांग. म्हाका एक सांग, तूं संजीवनी साखर कारखानो पळय. संजीवनी साखर कारखानो साखरी खातीर आशिल्लो, साखर प्रोड्यूस करपाक. पूण तातूंत साखर कारखानो थंयच उरलो, ताजी प्रॉपर्टी सगळी वाटे घालून खाली. सो अशें जर पळोवंक आमी जेन्ना जेन्ना हांव आतां जर फाटल्या 50 वर्सां जर गोंयचो हिशोब काडलो न्ही, जेन्ना जेन्ना नॅशनल पार्टी येता, आतां ताका नांव दुसरें डबल इंजीन म्हणटात ताका, नॅशनल पार्टी येता तेन्ना गोंयची इंट्रस्ट ना जातात. सदांच भायल्यो कंपनी, भायल्यो एजंट्स सामको सुकाळ जाता गोंयांत. ना म्हणून गोंयचे जनतेन म्हाका दिसता चिंतपाक जाय की आमचे भितर स्वाभिमान दुसऱ्या प्रदेशा परस कमी कित्याक आहा? सगळे एंटायर साउथ ऑफ इंडिया रिजनल पार्टी स्ट्रॉंग आहा, जे आपले अस्तित्व राखपा खातीर झगडटात. फक्त गोंयांत आमी लिबरल, आमकां नॅशनल पार्टी जाय. कित्याक जाय? आमी खंय नॅशनल फंडाचेर करता ब्रँड गोवा. पूण आमी पळयता न्ही फाटले जर आफ्टर गोंयचो स्टेटहूड ज्यो ज्यो रिजनल पार्टी आयल्यो, युजी धरून ती एमजी, हे मेन पार्टी, ह्यो सत्ता तर बीजेपीन कश्यो फाटीं उबो रावपाच्यो हें ताणें चिंतलें. तें पळय तें आमच्या लोकांची चूक. म्हाका दिसता रिजनल पार्टी एक ओपोजिशन ऑर रुलींग नॅशनल पार्टी मर्ज जाता. कित्याक जाता? गेले इलेक्शन तूं पळय, हांव एक रिजनल पार्टी घेवन बसलो, खूब कुस्तार जाता तें. थंय मदींच ममता बॅनर्जी आयली, ते कितले शेकड्यांनी कोटी घाले. रिजनल पार्टी चलपाची कशी? सुदीन ढवळीकर जिस्त करता, ते हांगा वता थंय वता आनी तो ताजी पार्टी चलयता. आमी ते हे घेवन आहा, आमी वी आर ऑन सीइंग बँक्रप्सी. बाटा विकून पार्टी चलोवची पडटा. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. गोंयचे जनतेक समजूंक जाय. ना जाल्यार एक बरें तुमकां नॅशनल पार्टीच जाय जाल्यार एक नॅशनल पार्टीक तरी एंडोर्स करा. हांगा तुमी एक मदली पार्टी हाडटात, मतां फोडटात आनी तिसऱ्याक जिखून दितात. तूं म्हजो निमाण प्रश्न तुकतोच की राष्ट्रीय पक्षा परस रिजनल पार्टी गोंयाक सेव करूं शकता? म्हाका दिसता रिजनल पार्टी इज बेस्ट प्लेस्ड टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द स्टेट, अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा. बट whether regional party will be endorsed by the people or whether people have the confidence की ही regional party करूंक शकतली, हाजेर अजून द लास्ट वर्ड इज नॉट सेड. कित्याक अजून मेरेन नॅशनल पार्टीचे रेलेवन्स गोंयांत आसा. हांव जो जिखता बीजेपी आनी काँग्रेसीचे शिवाय ते इजी जिखना. ते सगळ्या कडेन जर हें वतलें जाल्यार ताका एक मुवमेंट जाय पडटलो आनी हो मुवमेंट हे इश्यूज आमी एसेंब्लीन काडटात. ताजो एक गोंयचो विजन डॉक्युमेंट, लोकांचो विजन डॉक्युमेंट, लोकांचो मॅनिफेस्टो आमच्यान क्रिएट करूं येता आनी तातूंतल्यान आमी फुडें वचूंक शकतात. पूण ते फक्त गोंयच्या जनतेच्या हातान. ते जर आसा जाल्यार आमी हें करूंक शकता. म्हाका दिसता हो एक मुवमेंट लोकांक सतत एक विश्वास दिवचो पडटलो, लोकांक सतत एक राजकीय संघर्शाक तयार करचे पडटले आनी लोकांक चळवळीचो भाग लोकांक जेन्ना खंयची राजनल पार्टी करतली न्ही ते चळवळ तांकां सांगपाक जाय तुवें मुखार यात. सारकें अशेंच जातलें तेन्ना म्हाका दिसता एक विचार, पॉलिटिकल एक विचार, ना जाल्यार स्वातंत्र्य पयलींच्यान आमी पळयतात साश्टीचेर खंय मरे केन्ना पुर्तुगीज गुरी घालताले, दुसऱ्या आदिलशाह, अशें खंय 50 वर्सां चललें. लोकांक चलताले, हेय आयले चलताले, तेय आयले चलताले. सो एक मुवमेंट जातकीर राजकीय म्हाका दिसता लोकांक एक गोंय वाचोवन दवरपाचें एक भितरल्यान एक किवाटो येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता तो किवाटो गोंयची चड पाड पडटलें तेन्ना येवंक शकतलो. हय, तूं विधानसभा चालू आसतना आमकां इतलो वेळ दिलो, तुका धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.